आवाज मात मोठे घ्या कोण उलयता हांगा उलयता तूं करता एक मिनट नांव सांगा न्ही सगळ्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस आवडटा. आयज आमी बामुणसाय गुण्यापाट वॉर्ड नंबर 1 ऑफ सांग्या म्युनिसिपल कावन्सील ह्या वाड्यांतलो लोक आयज हांगा एकठांय जाल्लो आहा. कारण एकूच आमी मिडिया थ्रू एक मॅसेज आमी गव्हर्मेंटाक आनी इलेक्शन कमिशनराक दिवपाक सोदता. ती म्हणल्यार हो जो वॉर्ड आहा आमगेलो तो वॉर्ड नंबर 1 ऑफ सांग्या म्युनिसिपल कावन्सील हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज ST. ज्या वाड्यार जो कितें मिनिमम कोरम हो मिनिमम कितें तरी पर्संटेज आसपा जाय ती पर्संटेज ऑफ वोट ST वोट ना. पूण हेजेर आमी अशें ना की ST वोट ना म्हणून आमकां हें गायलां म्हणून नाराज ना. पूण लोकां आमगेलें कितें आमकां मेन म्हणल्यार STचो आमचे कडेन कॅन्डिडेट ना म्हणून आमकां भायले कॅन्डिडेट हाडूंक पडटा. हेजेर लोक बेजार जाला. दुसरें म्हणल्यार लास्ट टायम सांग्या म्युनिसिपल कावन्सिलाचो वॉर्ड नंबर 7 हो ST जाल्लो. सो ST वॉर्ड नंबर 7 जालो म्हणटकीर तेजे उपरांत तो मूव जावपा जाय. वॉर्ड नंबर 8 जावपा जाय पूण 8कूय लोक ना. 9 जावपा जाय 9कूय लोक ना. वॉर्ड नंबर 10 आहा तितून तो क्वॉलिफाय जाता ST हेका पूण तो जायनासतना डायरेक्ट वॉर्ड नंबर 1 जंप मारल्या. आनी हे हितून इनजस्टीस आमचेर ह्या वॉर्डाचेर इलेक्शन कमिशनरान आनी DMन केलें अशें आमकां दिसता. ताका लागून ह्या लोकांनी आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो हे तुमचे मुखार प्रयत्न मांडपा आमी मुखार सरल्या. सो हेजेर आमी आमचो लोक तुमकां व्यू सांगतलो ते तुमी व्यू मांडून आपलो व्यू मांडले उपरांत गव्हर्मेंटान हेजेर हें डिसिजन रिवर्ट करचें म्हणून आमी मागता. सो बाब जे पसून सांगता तो बरो आसना आयकलां कित्याक लागून आमी स्वता एकठांय जाले. हो प्लेस आमचो बामुणसाय वाडो ST केन्नाच नासलो. आतां कार खबर मेळटा हो वाडो आमचो ST केलो आनी ST केलो म्हूण आयकून आमचो आख्खो वाडा लोक सारको चाळून पडलो. आमचो लोक ST हिंगा कोण ना. सो हे फर्स्ट टायम जालो ना. हें कोण केलां कित्याक लागून केलां हें आमकां कळपा जाय. हो वाडो आमचो ST नासलो कोण केलां कित्याक लागून केलां तें आमकां कळपा जाय. कित्याक हेकाच लागून आमी सगळे इसवत्र एकठांय जालो आहाय. गव्हर्मेंटाक कळोवपाक हें कोण केलें तें कित्याक केलें तें आमकां कळपा जाय. हाचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें आनी हे जे ST जे गायला आहा आमचे बामुणसकारांचेर ते फाटीं काडचे म्हूण आमी सगळीं इसवत्र एकठांय जालो आहाय. कितें दिसता तुका हें पॉलिटिकल स्टँड आसतलो अशें दिसता तुका? हे क्वेश्चन केले ते भाशेन लोक उलयता ते भाशेन पॉलिटिक्स हितून आहा काय दिसता. कित्याक विदावट पॉलिटिक्स हें जावचें नासलें काय. राती जाय जाण उलयतालीं सो सगळ्यांच्या तोंडार तेंच येयलां की हे पॉलिटिक्सा लागून हें जालो आहा. आतां तुमकां टायम आसा टायमींग आसा ताका लागून तुमी जर तो ST हें केला रिजर्व केलो आसा तो कॅन्सल जायना तुमगे फुडले स्टेप कसो आसतलो? जरी तो आमी आतां टायमार तो कॅन्सील जालो जाय हितू जाल्यार आमी बॉयकॉट करूंक सोदताय. बॉयकॉट करूंक सोदता. वोटींग नाका बामुणसार वोटींग कोण करची ना हें आमी डिसिजन घेयलेलें आहा. आनी हिंगा पुर्तुगेज टायमार पासून हिंगा कांयच नासलें. आतां ते रेंडर भाव शेतकामती भाव आनी काम करपी कसलेय प्रायमराचेर जावं गल्फान रावन जावं भायर रावन खूंय रावन पुर्तुगाला रावन बॉम्बे रावन करपी. आनी हो आमगेलो गावड्याचो वॉर्ड म्हूण ना आसले पूण रेंडर म्हणल्यार ते तारुड्या मारवार तांकां वेल्यू आहलो. आनी हो आमगेलो वॉर्ड ते जावपाक दिवपाक जायना गव्हर्मेंटान. कित्याक जबरदस्तीन व्हरोन आमकां उदकां बुडोवन मारप न्हू. व्हडली बुट्टी येतली आनी व्हरोन बुट्टे उडयतले तशें करप न्हू. कित्याक हो वार्ड ही वॉर्ड 1 नंबर म्हूण आहा आनी एज्युकेशनाचो आनी बरो शिल्लाचो आनी मोगान आपुरबायेन सगळें चलता. झगडी झुजां नासतो ना. हो गव्हर्मेंटान मातशें बार घेवचो आनी मातशें आमची दया काकूट पळयार हो वॉर्ड आहलो तेजो फुलमत दितलो. जाल्लो नेक्स्ट कावन्सिलर आहा कितें पडल्यार मुगे प्रश्न असो की वाय ST इतली वर्सां जालीं एटलीस्ट हांव हिंगा आसल्या विशय हो सोयरूच जाली केन्ना ST जालो बामुणसायान आयकलो ना. काल आमकां सरप्रायज हो न्यूज मेळ्ळो की ST जाता. वॉट रिजन एटलीस्ट सर्वे पूण काल्या बाबडा बामुणसाय जर ते कितले पर्संट ST आहा
मातशें पूण हें आसूंक जाय न्हू बाबा ST हिंगा आहा हिंग 1% पासून ST आसपाना जाल्यार फॉर वॉट रिजन ओके ST जालो दोतून हें थोपलें आमचेर की बामुसाय ST म्हूण कितें गॅरंटी दिता की आयज आमच्या वॉर्डाक कितलीं भुरगीं बेकार आसाय कितलीं तरणाटे आयज घर बसून आसाय जाल्यार आमकां ST हेजेर आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळटले आनी आमकां जॉब एसले तेसले नाका गव्हर्मेंट जॉब आमच्या भुरग्यांक विथ शुअरिटी की ऑलवेज की जॉब तो उरतलो आमकां ही गॅरंटी हुई जाय जोरी तर आमगे हिंग ST बट इवन देन म्हाका अशें की वी डोंट वॉन्ट ST आमकां भायले कॅन्डिडेट हाडून हिंग बसोवपा आमकां नाका बसता आमगे हिंगाचो कॅन्डिडेट मेन तें सो वी डोंट वॉन्ट आमकां जाल्यार मान्य ना की आमकां ST हिंग जाय वी डोंट वॉन्ट एट आमको नाक पडल्या नाका रा हय हे करा नाक पडल्या नाका